मंगळारा मडगांव नव्या बाजारात 2 दुकानांक उजो लागिल्लो। ह्या घडणुके उपरांत दुकानदार बरेच चाळवल्यात। 25 वर्सां फाटीं फायर हायड्रंट बसयल्ले पण कनेक्शन दिल्ले ना। उजो लागपाच्यो घडणुको तर वाडत आसा। सुमार 400 दुकानां धोक्यात आसा। बेगोबेग पालिकेन हे हायड्रंट चालू करचे अशी मागणी मडगांवच्या दुकानदारांनी केल्या। हांगा पयलींच्यान म्हळ्यार 2 हायड्रंट बसयल्ले आसा। बॉम्बे डॅंग शॉप आसा बाबुले थंय एक हायड्रंट बसयला पूण ताका कनेक्शन ना। तेंच्यांनी कितें सांगलें पयलीं आमकां मोती दोंगरा वयल्यान तांकां PWDचे डायरेक्ट हांगा हाडून कनेक्शन दितले कित्याक हांगा प्रेशर ना म्हणून, पूण ते अजून केल्लेच ना। तेजे फाटल्यान तेंच्यांनी म्युन्सिपालिटी कडेन फाटल्यान पळय ती ओल्ड पयलीं फिश मार्केट आशिल्ल्या थंय आमी जागो घेता म्हणपा लागले ते। थंय जागो घेता आनी थंय करता म्हणपा लागले। मागीर तेंच्यांनी तो पार्किंगेक लागून अलॉट केलो। तेजे फाटल्यान तेंच्यांनी गांधी मार्केटान एक लुगार पळयलो। गांधी मार्केटान आमी मेजरमेंट बीन करपाक गेले हे घेवन PWD। तो लुगार पळयलो, लुगार बरो व्हडलो आशिल्लो। थोडे दिसांनी परतो मेजरमेंट करपाक गेलो जाल्यार तो परतो ल्हान जालो। ल्हान जातकीर ते म्हणपाक लागले ते हांगा टाकी बांदपाक जायना। हांगा टाकी बांदपाक जायना, PWD आनी हेंचे भितरूच हांगा कॉम्बिनेशन सारकें ना म्हणून हे सेफ्टीचे आमगेलें हें उरलां सद्या हें करपाचें। आमकां हांगा सद्या सामकी गरज आसा खंयच्याय परिस्थितीन हे पळय जे हायड्रंट आसा तांकां कनेक्शन दिवपाची। नाजाल्यार एक तर तो पिकअप स्टँड आमी सांगलेलो तो पिकअप स्टँडार टाकी हें करात आनी हें करात तितलें केल्यार आमकां मातशें सेफ्टी जातलें। नाजाल्यार आमकां हें भरपूर त्रास आसा। लायटी कनेक्शन सद्याक तरी मार्केटान आसा सारकें, पूण एक फावटी मार्केट म्हाका दिसता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान येवन मातशें सगळ्या वायरींग कितें तरी चॅक करची अशें कितें खंय कितें आसा जाल्यार आमकां एक कितें कोणाक नोटीस धाडचें आनी तुमगेलें कितें सारकें ना जाल्यार कितें आसता करून घेवचें। कित्याक आमकां मार्केटाची सेफ्टी पयली कित्याक काल आमी खंयचे तरी कशे तरी त्रासांतल्यान सालवार जाल्यार ते थंय त्यो बीन तेजी हायट सामकी वयर आशिल्ली आनी फाटल्यान तेजी वणटी हायटीन वयर आशिल्ले म्हणून ते मार्केटा भितर पावना आमकां उदक। नाजाल्यार उजो पावना, नाजाल्यार तो उजो भितर पावलो जाल्यार सगळें मार्केट जळोन काबार जातलें। हे थोडे फावटी इन्सिडंट जावना, पूण आमी सद्या टायम बॉम्बाचेर बसलेले आसा। केन्ना हो ढम करून स्फोट जातलो तो दिसाचें जालें म्हणून मातशें आमकां सगळ्या लोकांक पब्लिकाक कळ्ळें हें रातचें जालें जाल्यार कोण परते आतां हातीय मेळपाचें न्ही। ताका लागून हांव मागतां आमी आमदारा कडेन वचपाचें आहा परते। ऑलरेडी हे ताका सगळ्यो गोश्टी खबरूय आसा, पूण आमी परत डेलिगेशन घेवन परते आमदारा कडेन वयतले। PWD कडल्यान खंयच्यान कशें कितें तरी कनेक्शन जावन ती पयली आमकां पयली प्रायोरिटी आसतली ज्या हायड्रंटाक लागून हें करपाचें। आनी ज्यो पार्किंग आसा पळय आमगेले सरावंडींग पार्किंग आसा पळय म्हाका दिसता एक सायडीनूच पार्किंग केल्यार बरी, कित्याक आमगेले लोक दोनूय सायडच्यान पार्किंग करतात। कित्याक पार्किंगाचो इशू हांगा इतलो वाडलेलो आहा ते पार्किंग करपाक ना। आमगेले मार्केटान शॉपां कमीत कमी भितरलीच सांगता तुका भायली नाका, भितरूच 470 दुकानां आहा। एक दुकानान कमीत कमी 2 जाण मोटरसायकली घेवन येतात। म्हणजे हे आमच्योच हे आतां लोकांक कस्टमराक दवरपाक मेळना कित्याक हांगा पार्किंग जो मेरेन खंय ते सॉर्ट आवट करनात पार्किंग हें करून तो मेरेन हें पार्किंगेच जावपा ना। आतां पळय हेजे वटेर आमी सगळे जाल्ल्या फावटी आमी आमदाराक मेळ्ळ्या, सगळे फावटी गेला हेंगेली मिटींग जाता, म्युन्सिपालिटीन मिटींग जाता, परते कांयच जायना सांगपा म्हणल्यार। कित्याक मागीर आतां म्हणटा ते काल हांवें एक इन्सिडंट आयकला महेशा म्हणकरालो तो म्हणटा आपूण न्यू कावन्सिलर आपल्याक हे आयजूच कळना। तेका काल तरी पळयला हे आपल्याक कळ्ळा आतां आपूण कावन्सिलर जाला, आपूण अशें हें सांगलां आपूण अशें जाल्यार आतां आपूण ते मुखार कितें पळयतलो। तशें एकट्याच्यान तो पळयतलो म्हणून काय जायना तें सगळ्यान तर कलेक्टीव डिसिजन केलें आनी करपाची तर धाक आसा जाल्यार त्या मनशान केन्नाय करपाक शकता। मडगांवच्या नव्या बाजारांतल्या दुकानदारां खातीर उदकाची सोय करून दिवची तशेंच पार्किंगाचो प्रश्न सोडोवचो अशी मागणी करून दुकानदार थकले, पूण कोणूच लक्ष दिना अशें दुकानदार सांगतात। जो इन्सिडेंट जालो ना जाल्यार त्याची परची एक दीस पयलीं जाल्ले जाल्यार सुद्दां तेंचे कडेन सुटी आशिल्ली, गव्हर्मेंट सुटी आशिल्ली तेन्ना ते स्टाफ नाशिल्ले। ते दीस जाल्ले सुद्दां जाल्यार भरपूर त्रास जाताले आनी रातचो जाल्यार तुला कांयच करपाक मेळना कित्याक रातचो म्हणटा तो सामकें ओपन एअर आसता तेजेर व्हांवत आसता सगळें वारो बीन वाऱ्याचें तें आनी जावपाक शकता की तें पॅक जाल्लें आसतालें वयल्यान ते भितर सगळें पसरून हें जाल्लें जाता आशिल्लें। आतां तें कितें जालें सेटर ओपन आशिल्लें, सेटर ओपन आशिल्लें म्हणटकीर तें सकयल लागना, जर तें सकयल लागलेलें जाल्यार आउट ऑफ कंट्रोल वयता आशिल्लें। ना ह्या परिस्थितीन एक गाडी सुटी येवपाक मेळना आनी हायड्रंट कांय ना। हायड्रंट आसा ते भायर पिपळापेडा कडेन आसा, एक काय 2 कितें आसा पूण ते वर्किंग ना। हेजे पयलीं डिमांड केल्लो तो अजून कांय जावना, हायड्रंट घालता म्हणून केल्लो पूण कांय ना। भितर वायरी ज्यो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान केल्ल्यो त्यो अंडरग्रावंड त्यो फेल जाल्यो तेंच्यांनी परत वयर केल्या आनी त्यो वयर वायरी पळयत जाल्यार तितून कांयच अर्थ ना। केन्नाय त्यो शॉर्ट सर्कीट जावन हें जावपाक शकता।
म्युन्सिपाल्टीन ते सारखे करच्यो म्हणल्यार म्युन्सिपाल्टीन म्हणल्यार इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटा तेंच्यान मुखार काडून हें करचें. दामोदर करून आमी सद्या बरे आहात आनी आमी सेफ जाल्ले आहात. पण कितें आहा आमचे जे उदकाची मातशी सोय जावपाक जाय. उदक एक जाय मेन. समज फाल्यां कितें इन्सिडंट घडलो जाल्यार उदक पावपाक जाय आनी उदका लागून आमचे ट्राय करपाक जाय. एड्रेस हा 2 हा पण ते हे जायना यूज ना न्ही. घातला पण तेजे हे जावना न्ही. तेजे कितें तरी यूज जावपाक जाय न्ही. 2 आसात हे सोडून 2 आहात आनी हे कितें 25 वर्साचे पयले ते हांगा आपल्याला उदक लागलं 25-30 वर्साचे पयलींचे ते ऑपरेट जाता काय ना जाता FQWD मातशें लक्ष घालपाक जातलें न्ही. ते काय ना तितून आनी हे हितून लक्ष घालपाक जाय लोकांनी हायर ऑथॉरिटीन. उदकाचो प्रश्न सोडोवपाक टाकी बांदची अशी मागणी दुकानदारांनी केल्ली. टाकी बांदल्यार सुरक्षा आसतली अशी आस्त ह्या दुकानदाराक आशिल्ली. तशेंच गाडयो दवरपाक पे पार्किंग करचे अशेंय उलोवप जाल्ले. पण पालिका बसका घेता उपरांत प्रश्नाचेर उदक सोडटा. आता तरी पालिकेन आनी अधिकाऱ्यांनी लक्ष दिवन दुकानदारांक न्याय दिवचो अशी मागणी मडगांवच्या दुकानदारांनी केल्या. मडगांव पयर उजो लागलो. आमी इतले वर्सां फक्त टाकी बांदपाक डिमांड करताले. कितले वर्सां जाले टाकीची परिस्थिती जायना बांदपाक. आतां जातली फाल्यां जातली म्हणून आमी रावन जाले. आमी कोणा ब्लेम करूं शकना. आमी आमची सेफ्टी सोडटाले. ती सेफ्टी अजून आमकां मेळना. फाल्यां फ्युचरा अशी हेज्या व्हडलो जायत जाल्यार लोक चेंगरी मरोंक शकता. तेजे पयलीं आजून जागी जायाक. पयलीं चीफ ऑफिसर सगळे भोंवताले सकाळी फुडें येवन खंय खंय कितें आशिल्लें कितें नातालें. आतां ती परिस्थिती तेंच्यांनी परत करची पडले. कलेक्टर जावं मामलेदारान येवन भोंवों जाय सकाळी फुडें 7-8-9 बाबा गाडी खंय पार्किंग करता लोक कितें करता पार्किंगार सेफ सायड कशी आसूं जाय. हांव सदां बोवाळ मारतलो जेन्ना मार्केट बांदलेलें आमचें पयलीं इतले वर्साचें तेन्ना बिल्डींग बांदतना तेंगे पार्किंग ओपन दवरया म्हणून. आमकांय जाय पे पार्किंग ते म्हणटा तुमच्या मार्केटाची गाडी आसा. आमी येदे व्हडले पॅड बांदले ते पॅडा भितर आमी पार्किंग केलां. हांव सोदतां म्युन्सिपाल्टीन पे पार्किंग कॉमेन्स करपाचें मडगांव सगळ्याक. जावं त्रास कोणाक म्हाकाय जाल्यार हांव गाडी घेवन येता म्हाकाय त्रास जावनी. मागे 2 गाडी आहा म्हाकाय त्रास जावनी. पे पार्किंग वरा 10 रुपया लोक येतले भितर नाजाल्यार भितर येवपाक सोदपाना लोक. कित्याक आमची 100-500 लोकां गाडी वता तितून 200 गाडी आमची आसता. पे पार्किंग करा. आमच्या लोकांक त्रास जाले कोता येता म्हाका पूण पे पार्किंग हांव कितले वर्सां जाले पे पार्किंग करा बोवाळ मारता. बायलाचे 2 हायड्रंट संतोष राजूरकर आशिल्ले त्याने बावड्यान घातलेले. तो बावडो मरून गेलो आतां. त्याने घातल्यार तितून अजून उदक थेंबे गळटा. ते तुमी रिपेर कित्याक करनात. 4 टाकी दाखयलेले आमी लुगार टाकी बांदपाक. एक गांधी मार्गां एक रॉड घालता थंय एक पिकअप स्टँडा थंय पिकअप स्टँडा बिल्डींग आयली आनी नुस्त्या मार्केटार त्यो अजून टाकी जायना. ती कित्याक फायल काडना. सदां आमचीच चूक करता. 2 दीस फाटीं न्यू मार्केटांतल्या भायल्या 2 शॉपांक उजो लागिल्लो. तातूंत भितर एक आशिल्लें कपड्याचें शॉप आनी ताचे नंतर दुसरी आशिल्ली एक फार्मास. हो उजो लागलो आनी हो उजो सुदैवान मार्केटाच्या भितर पावलो ना. ह्या मार्केटांक न्यू मार्केटांक जवळ जवळ 470 शॉपां भितर आसात. ल्हान आनी मोठी 470 शॉपां आसात. आनी हांगा मेन कारण म्हणजे मडगांवच्या आजूबाजूचे सगळे लोक हांगा शॉपिंग करपाक येतात. मार्केटाक भितर वचपाक रस्तो खूब बारीक आसा. वाट्यो खूब बारीक आसा. जर उजो चुकेन भितर पाविल्लो जाल्यार कंट्रोल करपाक कसोच जायनाशिल्लो. सुदैवान म्हणजे तेच्या दुकानाक जो उजो लागलो ताजी वण्टी व्हडली आशिल्ल्यो आनी तो वयली फ्लोरार लागलो. ताका लागून तो उजो पालोवपाक मेळ्ळो आनी तो वयली फ्लोरार लागिल्ल्यान वण्टी व्हडली आशिल्ल्यान उजो भितरूय पावलो ना. दुसरी गजाल म्हणल्यार मार्केटांत जेन्ना आमी भोंवले तेन्ना अशें कळून आयलें की हो उजो दिसाचो लागलो म्हणून मार्केटाक साल्वार जालें. जर रातचो लागिल्लो जाल्यार हांगा कोण उरनाशिल्लो आनी रातचो सगळो मार्केट पेट घेता आशिल्लो. हांगा 2 फायर हायड्रंट बसयल्ले. ते खूब वर्सां पयलीं 25 वर्सां पयलीं बसयल्ले. ते फायर हायड्रंटाक कनेक्शन ना. मेन म्हणजे बसयल्यात खरें पूण तांकां कनेक्शन ना. आनी मार्केटाची वेपाऱ्याची मागणी आसा की बेगींतले बेगीन म्युन्सिपाल्टीन आतां हे फायर हायड्रंटाक कनेक्शन दिवचें. तांचे खातीर नवी जर पायपलायन जाय जाल्यार ती पायपलायन बसोवची हाडून बेगीन आनी तांकां कनेक्शन दिवचें. जाचे कारण खंयी जर उजो लागलो जाल्यार पालोवपाक म्हणजे फास्ट उपाय योजना करपाक मेळटली. ताची मागणी आसा की हांगचें पार्किंग काडचें आनी एक मडगांवाक पे पार्किंग करचें आनी मार्केटाची मातशी पे पार्किंग केल्ल्यान मार्केटाचो जो भार येता पार्किंगाचो तो कमी जातलो आनी हांगा तांकां रस्त्यार पार्किंग करची दिवची न्ही. त्या भायर हांगा अश्यो गाडी खुबश्यो वेपारी हाडून गाडी लायतात म्हणटात त्योय काडच्यो अशी तांची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकानी.